बोरी हांगा शेनवारा दनपारां एक रस्त्याच्या सायडीन एक टेम्पो पार्क केल्ली आशिल्ली आनी तिका फाटले वटेन जी कार फोंडेच्यान मडगांव वयताली तिजो धक्को बसलो आनी हो एक्सिडेंट जाल्लो आसा। एक्सिडेंटाक कोण इंजर्ड ना, पूण फूल फोंडा ते मडगांवची लायन आसा जी रस्तो आहा ते दोनी सायडींनी फूल जाम ट्रॅफिक जाम जाल्ले आसा। ट्रॅफिक पुलीसय घटनास्थळी पावल्ले आसा, तशेंच फोंडा पुलीसय पावल्ले आसा। गेले कांय दिसां पासून ह्या एरियेन ट्रॅफिक जाम जावपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा। सकाळचे तशेंच सांजचे बीन हांगा फूल ट्रॅफिक जाम जाल्ले आशिल्ले कारणान लोकांक वेळार कामाक पावपाक मेळनाशिल्ल्यो कंप्लेनी वाडलेल्यो आसा। सो हांगा बेगीच्या बेगीन हांगा समांतर पूल बांदून हो वाहतूक कोंडीचो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी सरकार कडेन हे स्थानीक लोक करीत आसा। बोरयेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।